सगळ्यांना नमस्कार। आज माझ्या बरोबर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर जयंत जाधव, तसोच आमचो मुरगांव मंडळाचो अध्यक्ष बाब ॲडव्होकेट अविनाश नाईक, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब जगदीश गवंडे, तसोच आमचो मंडळाचो व्हाईस प्रेसिडेंट बाब शांताराम ट्रेजरर शांताराम परडकर। आज मुद्दाम मी प्रेस आपयल्या कारण एकदम इम्पॉर्टंटाचो विषय असा। आज जे काल जी जीएसटीची मीटिंग जाली नवी दिल्ली आणि त्या मिटिंगेन जे डिसिजन झाले, जे हिस्टोरीक डिसिजन झाले आणि आज म्हाका दिसता अख्ख्या देशाच्या लोकांचे जे बारीक समाजाचे लोक आसा, गरीब लोक आसा, हांकां एक व्हडले प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन एक गिफ्ट दिलेले आसा। तशेंच आमचे फायनान्स मिनिस्टर श्री निर्मलाजी हांच्यानी आनी त्या मिटिंगेक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्धा उपस्थित आसले। हांच्या सगळ्यांच्या एकजूटीन हे व्हडले डिसिजन जाल्लेले आसा आणि जीएसटी रिफॉर्म्स जे येयलेले आसा ते आमच्या बारीक लोकांक एक व्हडलो म्हाका दिसता तोंडाचे त्यांच्या चेहऱ्यार एक हास्य जे तेंची हॅपीनेस दिसपाक लागलेली आसा। आज भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्नमेंटान जो सेंट्रलाक अंडर द लिडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे काल डिसिजन झाले, हे डिसिजन फक्त इतल्याच लागून महत्व कित्याक आज जे सरकार आसा तो आमच्या बारीक लोकांक लागून आसा। हेजे अशें सिद्ध जाल्लेलें आसा कालच्या डिसिजनासून। आज जे डिसिजन घेतले आसा तेजो बिगेस्ट जो बेनिफिशियर आसा ते आमचे डेली एसेन्शियल जे यूज करता, जसे हेअर ऑयल जावं, बाकीचे टूथपेस्ट जावं, असली बारीक बारीक वस्तू जी आसा, जी आमची युटेन्सिल्स जावं, स्विंग मशीन, अशी खूबशी जी डेली एसेन्शियल गरज पडटा तेजो जो जे पयली पर्संटेज जीएसटी पर्सेंट जे पे करचे पडटले ते ऑलमोस्ट तुका 18% आसलेले, ते आयज 5%चेर काल डिसिजन जाल्लेले आसा। सो अशी सगळी जितली जीएसटी असलेली 18%, 12% जे डेली एसेन्शियलाक लागतले ते सगळे 5%चेर हाडलेले आसा। सो एक इम्पॉर्टंट त्याच प्रमाणे हेल्थ सेक्टरान, हेल्थ केअर सेक्टर म्हणजे तो एक इम्पॉर्टंट एक महत्वाचो सेक्टर, कित्याक सदांच लोकांक हेल्थ सेक्टर म्हणजे तो इम्पॉर्टंट आसा आणि हेजे भितर म्हाका दिसता जी 18% जे चार्ज असलेले स्पेशली इन लायफ इन्शुरन्स आणि इंडिव्हिज्युअल हेल्थ ते ऑलमोस्ट नील जाल्लेले आसा। 18% ऑलमोस्ट नील केलेलं आसा। बट बाकीचे जे मेडिकल हेल्थ सेक्टर आसा जसे थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, हे बाकीचे खूपशे आसा, तेजे भितर ऑलमोस्ट 12% 5%चेर हाडलेले आसा। त्याच प्रमाणे सगळ्यांत महत्वाचो आसा म्हणजे तो फार्मर्स आणि एग्रीकल्चर। हांकां म्हाका दिसता सगळ्यांत चड भितर भरचे ट्रॅक्टर्स, टायर्स, पार्ट्स, ट्रॅक्टर्स हे सगळे जे 18% असलेले इट्स कम टू 5%। म्हणजे सगळो जो फार्मर्स आणि एग्रीकल्चर सेक्टर्स आहे त्याका सगळ्यांक मॅक्सिमम बेनिफिट जो जातलो तो आमचो फार्मर्सांक जातलो। त्याच प्रमाणे जे ऑटोमोबाईल्स इंडस्ट्री आसा, जे आमची जीएसटी जी हाय असलेली ऑलमोस्ट 28% जीएसटी असलेली, जी तू गाडी घेताना जीएसटी लागतली, दॅट इज कम टू ऑलमोस्ट 18%। म्हणजे इतलो डिफरन्स जाल्लो आसा, म्हणजे इट बिकम चिपर। सो हेजो बेनिफिट म्हाका दिसता चडांत चड जे बारीक समाजाचे लोक आसा ताका चड बेनिफिट जातलो। त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायन्सीस जे एअर कंडिशनर जावं, टेलिव्हिजन जावं, बाकीचे आमचे मॉनिटर जावं, सो डिफरंट जे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आसा पळय ते सुद्दां वॉशिंग मशीन जावं, हे सगळे जे 28% असलेले इट इज कम टू 18%। सो म्हाका दिसता हे जो कालचे जे डिसिजन झाला पळय तो हिस्टोरीक डिसिजन इतल्याच लागून कितें म्हणटा तेजे भितर एक इम्पॉर्टंट म्हणटा ते उरला म्हणटा तो एड्युकेशन। जे एड्युकेशन तुम्ही पळयता जे आयज सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हे देशा भितर आमच्या एड्युकेशनाक लागून तेजे भितर जे वस्तू असलेली जेका 12% असलेले ते ऑलमोस्ट सगळे नील केलेले आसा। म्हणजे ताका आमी जीएसटी एड्युकेशन फिल्डान जितले तुका एक्साइज बुक, नोटबुक लागता पळय सगळे तांकां सगळ्यांक नील जीएसटी केलेले आसा। सो हे म्हाका दिसता हेचो मॅक्सिमम बेनिफिट आसा तो म्हणटा आमच्या अख्ख्या देशाच्या एक सामान्य मनशाक मेळटलो, गोंया भितर आमच्या सगळ्या लोकांक हेजो बेनिफिट मेळटलो आणि म्हाका दिसता हे व्हडलें गिफ्ट
चवथ जाली बट चवथीच्या उपरांत जी दिवाळी येतली त्या दिवाळीक लागून आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान त्याचे फायनान्स मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्यांनी आमकां व्हडले गिफ्ट दिल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक जातलो तेजे लागून हांव मना काळजानसून ऑन बिहाफ ऑफ मुरगांव बीजेपी मंडळ तशेंच आमचे सगळ्यांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीचे फायनान्स मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे मना काळजानसून धन्यवाद दिता कित्याक हे व्हडल्यांचे व्हडले रिलीफ आमच्या लोकांक दिल्लेले आसा. हाजे पयलीं प्रायम मिनिस्टर मोदी जावं सीएम शाहबाज हांणी अनाउन्स केल्लें की फॅक्टरी सेलिब्रेट दिवाळी इन अ वे व्हॉट इज दैट दिस इज व्हॉट See, I feel this is one of the biggest gift जी दिवाळी म्हणून लोकांक सेलिब्रेट करपाक मेळटली फुडली चवथ जाता ते आसा. आता दिवाळीक हे व्हडले बोनसो लोकांक मेळटलो कित्याक आमचे बारीक लोक दिवाळीक तूं जाणा इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम घेवपाक रावता गाडी घेवपाक रावता हे सगळे जण दिवाळीच्या टायमारूच घेवपाक रावतात आनी तेजे भितर हो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा हो आमच्या मिडल क्लास लोकांक मेळटलो बारीक लोकांक मेळटलो आनी म्हाका दिसता हेच्या बरोबर तुमकां आनी सरप्रायज जावपाना आनी एक बिग कितें तरी आमकां आनी एक बरी न्यूज आयकपाक मेळटली जी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर दिवंक शकता. दिस इज वन पार्ट बिगेस्ट गिफ्ट फॉर द दिवाळी सगळ्या देशाक दिला तशें आनीकूय कितें मेळोंक शकता आमच्या आख्या देशाक लागून आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचे जे तेजो स्लोगन आसा आमच्या देशाक लागून हो कंटिन्यू करतलो.